कार्मेल किरण कार्यक्रमाच्या वीक्षकांनो, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव येवकार मागतां. देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकान बरयल्ला शुभ वर्तमानांतलें वचप. त्या दिसांनी ते मागणें करूं म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करूंक करसली. दीस उसवडटास आपल्या शिसांक ताणें सशी आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणां विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्करियोत. देवाचें उतर हे. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी मागण्या विशयांत नियाळ करतले. मागण्या विशयांत साबार बोटी आमी आयकलां जावं पुरो, आमी मागणी केलां, पूण मागण्याक आसली सकत दुसऱ्या खंयच्याक येना. हर एका धर्मांत मागण्याक प्रामुख्यता दितात. आमी मोबायल संवसारांत आसों, ते मोबायल काम करीत तर ताच्या भितर एक बॅटरी आसा आनी ती बॅटरी चार्ज आसल्यार मात्र मोबायल काम करता. मोबायल वापरता वापरता त्या बॅटरेचें चार्ज
खाली जाता. तेन्ना आमी कितें करता? वीज शक्ती मुखांतर प्लग आनी वायराद्वारे ती बॅटरी चार्ज करता, मोबायल चार्ज जाता, परत आमी ते मोबायल उपयोग करता. ती वीज सकत त्या बॅटरीक येना तर ते मोबायल चार्ज जायना. देव वीज शक्ती बरी आनी मागणें जावन आसा त्या वायर आनी प्लग बरी. देव लागीं आसल्यार आमी मागणें करिनासल्यार आमची आत्मीक जिणी चार्ज जायना. आत्मीक बॅटरी थंड उरता, बाबार्थ शेळो जाता. पूण केन्ना आमी मागणें करता, निरंतरी मागणें करता, तेन्ना आमची आत्मीक जिणी चार्ज जाता. आमचो भावार्थ उबारता आनी देवा कडेन आमकां लागीं लागशिल्लो संबंद जोडूंक साध्य जाता. सदांच जण ह्या संवसारांत मागण्याक प्रामुख्यता दितात. ख्यात विज्ञानी लुई पास्चर एक दीस सुख नासतना तो मागणें करतलो. हर एक पटी तो मागणें करतलो. पयनार येतना जावं दी वा काम करतना जावं दी, हर एक पटी तो मागणें करतलो. महात्मा गांधी म्हणटालो, हांव मागण्या मुखांतर म्हज्या दाराची खीळ उक्तें करता, मागण्या मुखांतर ती दमता. मागणें जावन आसा ह्या संवसारांत सबार जाणांनी आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत आटापून हाडचें एक कार्य. थोडे सट्ट वेळ मागतात, थोडे इल्लो वेळ मागतात, थोडे बोंबार मागतात, थोडे मौन रावण मागतात, थोडे विविध तेसावां खातीर मागतात. कित्याक? मागणें खंत बेजाराय पयस करता, दूख पयस करता, शांत समाधान दिता, जदस्पोर जाल्ल्यांक सवकासाय दिता, धडधडतें काळीज थांबयता. हें सगळें बरें पळोवन मागण्या मुखांत जाल्लें आमी पळयलां वा आयकलां वा आमच्याच जिणेंत आमी भोगलां जावं पुरो. मागणें आमचें जिवितांत बदलावन हाडटा. मागणें आजाप करता. मागणें हो संवसारांत बदलूंक शकता. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 17 वड 8-13 म्हणसर आमी वाचता, केन्ना मोइजे हात उबारून मागता तेन्ना इस्रायलाक झूज लागता. अमेलेकान इस्रायला वयर झूज मांडलें. अमेलेकाची सैन्य बळवंत आसली, पूण इस्रायलाचें सैन्य तितलें बळ नासलें. तेन्ना मोइजे कितें करता? आरोनाक आनी जोशुवाक आपूण व्हरून एका वयर दोंगराक येतात आनी मोइजे हात उबारून मागता. तेन्ना इस्रायलाक जीक लागता. पूण ताचो हात वळतना तो सकयल घालता तेन्ना अमेलेका जैत लागता. आरोन आनी जोशुवा कितें करतात? मोइजेच्या उजव्याक आनी दाव्याक रावन मोइजेचे दोनी हात उबारून धरतात. तेन्ना इस्रायलाक जीक लागता. पळया, मागण्याक कितली सकत आसा. मागणें आजाप करूंक शकता. सांत पावलो एफेसकाराक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 10-18 वाक्यांत सांत पावलो एफेसकारांक सांगता, मागणें तुमी सुकय नाकात. रात दीस कळमीत नासतना तुमी मागा. देवाच्या लोकां खातीर तुमी मागा. सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खातीर तुमी मागा. तुमचें झूज मनशा विरोध न्हय. तुमचें झूज पाताळाच्या अधिपती वयर. तुमचें झूज त्या दिश्टीक पडच्या सक्तींचेर न्हय. बगार तुमचें झूज त्या दिश्टीक पडना त्या सक्तीचेर. तो पाताळाचो अधिपती कोण? दुसरो कोणूय न्हय. पाताळाचो अधिपती देवसार जावन आसा. ताची कामां कितें? ताची कामां जावन आसात देवाचो आनी आमचो संबंद मोडचो. संवसाराच्या वस्तूंक आशा लावची. ताळण्याक सांपडोवचें बरी आमकां करचें. पातकाक ओडणी हाडची आनी त्या मुखांतर देवातावन आनी आमचे तावन विंगड करचें. हें जावन आसा काम देवसाराचें. त्या दुखून सांत पावल म्हणटा, तुमी देवाचें कावाचें घालचें. देवाचें कावाचें म्हळ्यार कितें? देवाचें कावाचें म्हळ्यार मागणें.
आनी केन्ना तुजे मागणें बळवंत जाता तेन्ना देंवसाराक तुजे वयर अधिकार आसना. तो झूज म्हणटा पूण तुका जीक लाभता शिवाय देंवसाराक न्ही. त्यात कोण सांग पावल म्हणटा निरंतर तुमी मागणें करा, मागणें तुमी कळनासतना मागणें करा, खंडीत जावन देंवसाराक तुमचे तोंड पयस सोरूंक तुमकां साद जातलें. आयच्या वंजलांत आमी आयकलें जेजू आपल्या शिसांक विंचच्या पयलें सगळी रात मागण्या करता. जेजूक मागणें करची गरज नासलें कित्याक तो देवाचो पूत, तरी तो ताच्या जिवितांत मागण्याक प्रामुख्यता दिता. मागण्या मुखांतर देवाची खुशी कितें म्हूण तो समजता. अजाप करतना करच्या पयलें तो मागणें करता, शिकोवण दिवच्या पयलें तो मागणें करता, शिसांक विंचच्या पयलें तो मागणें करता, सकाळी मागता, राती मागता, अशें निरंतर तो मागता. देवा कडेन बरो संबंद ताका दवरता. आनी जेजू मागणें केल्या उपरांत ताचे मुखामळ परजळटा आनी शीस पळयतात आनी तांकांय उर्बा येता आनी आमकांय मागणें करूं शिकय म्हणून तो जेजू लागीं विचारतात. आनी जेजू तांकां आपुरबायेचें आमच्या बाप्पा म्हणलें मागणें शिकयता. थोडे फावटी मागणें आमकां बोर जाता. कितलेंय मागल्यार आमकां मेळना म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत आसूंक पुरो. जेजू सांगता मागा तुमकां मेळटलें, बोडे तुमकां उक्तें जातलें, सोदा तुमकां मेळटलें. आमी मागलें आमकां मेळोंक ना, बोडयलें उक्तें जावना, सोदलें मेळोंक ना. हाका जाप पोरण्या सोलांत आमकां मेळटा. अब्राहम देवाचो मोगाचो इश्ट जावन आसलो. देवा कडेन तो सदांय मागतालो, देवा कडेन ताका सळवळ आसली. आनी अब्राहम देवा कडेन मागता. देवान सोदोम आनी गोमोराचें नाश करूंक येवजन मांडलें. पूण अब्राहम सांगता देवा तो सोदोम आनी गोमोरा शार नाश करनाका, आनी देव ताका ओप्पता. पूण सोदोम आनी गोमोरा शार नाश जातात कित्याक देवान ह्या शारांतल्या लोकांक जागोवन दिल्ली. कित्याक तो लोक पातकी जिणी जियेताले, खोटेपण जियेताले. त्या देखून देवा सबार प्रवाद्यांक त्या लोकां कडच्यान धाडले पातक जिणी बदला नवी जिणी जिया. तरी तुजो लोक देवाच्या उतराक कान दिवना. खोट्यापणान तो जियेलो, पातकान जियेलो, तांच्या नासाक तेच कारण जालें. मागता आसतना आमी नितळ निर्मळ काळजान मागूंक जाय आनी तें मागणें खंडीत जावन देवाक मानवता. एक भुरगें उशेनातल्यार बापूय कितें करता, त्या बापूय भुरग्याक कान घेवन आस्पत्रेक येता, ताका वखद दिता, ताची जतन करता, त्या भुरग्याक कितें जाय तें दिता, ताचो मोग करता. जर एक संवसारी बापूय आपल्या भुरग्याचो इतलो मोग करता, इतलो जतन करता, तर सर्गीचो बापूय सर्वेस्परो आमचो कितलो मोग करिना जायत. सदांच तो राखता, सांबाळटा. आनी ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें ह्या संवसाराक धाडलो आमचे खातीर. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आमचे खातीर ताच्या पुताकच आमकां दिलो. आनी जेजून कुर्सार मरोन आमकां सोडवण दिली, पातकांतली सुटका दिली. त्या देखून आमी मागता आसतना देव आमकां खंडीत जावन दिता. पूण कितें बरें तें मात्र आमकां तो दिता. एका भुरग्यान बापाय कडेन वचोन ल्हानशा भुरग्यान बायक विचारल्यार तो ताका बायक काण घेवन दिना. कित्याक तो ल्हानसो भुरगो, ताणें बायक व्हेल्यार अवघडांत सांपडोन तो मरोन पावूंक पुरो म्हणल्यार बें बापायक आसता. त्या देखून देवी आमकां कितें बरें, आत्मीक जिविताक कितें बरें तें आमकां खंडीत जावन दिता. त्या देखून आमी निरंतरी मागूंक जाय, कळनासतना मागूंक जाय, खंडीत आमकां तो दिता. जेजून आपल्या शिसांक पदवी दिली. खंयची ती पदवी? देंवसारां धांवडावची पदवी दिली, आजापां करची पदवी दिली, पूण मागणें करची पदवी दिवना. जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागता आसतना शीस न्हिदून आसलें. जेजू तांकां विचारता 1 घंटो भर तुमकां मागणें करूंक जालें ना गे, जागो रावूंक जागे ना गे? वय मागणें जावन आसा. आमचे तावन आमी कश्ट काडन देवाचो संबंद जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आडसायद दाखयल्यार मागणें करूंक जायना. संवसाराच्या संगतींत आमी मेतेर आसल्यार आमकां मागणें करूंक जायना. पूण देवाचो लागशिल्लो संबंद आमकां जोडूंक मोन आसल्यार कश्ट काडन थोडो वेळ कोणी आमी देवाक दिवंक जाय.
थोडो वेळ द्यावा दिल्यार देव आमकां सर्वस्व दिता. त्या देखून आमी कळनासतना मागूं जाय. आमी मागतना कशें मागूंक जाय? स्वामी चिन्मयानंदा कशें मागचें म्हणून एका काणये मुखांतर तो आमकां सांगता. एक सावकार आसलो आनी ताका 4 बायल्यो आसल्यो आनी त्या सावकारान त्या 4 बायलेकी 4 बंगले बांदले. एक पोटी तो परगांवाक येता आनी परगांवांत आसतना ताच्यो सगळी बायल्यो ताका पत्रां बरोवन आसली आनी तो फाटीं येवचो वेळ जाता आसतना बायलां कडेन विचारता, तुमकां कितें हाडिचें, कितें जाय? तेन्ना पयली बायल अशें पत्र बरयता, तो गांव वस्त्रांक फामाद गांव, त्या देखून म्हाका बरीं बरीं वस्त्रां कापडां हाडून ये. दुसरी बायल म्हणाली, तो गांव सुगंध द्रव्यांक फेमस फामाद आनी थंयसर सुगंध द्रव्य मेळटा ती म्हाका हाडून ये. आनी तिसरी बायल म्हणाली, थंयसर बंगाराक तितलें मोल ना आनी बंगार थंयसर मेळटा, म्हाका वेता आसतना बरें बरें बंगार हाडणे. आनी चवथी बायल म्हणाली, म्हाका खंयचेंय नाका, तूं फाटीं शाबीतान घरा पावल्यार पुरो म्हणून. आनी फाटीं येता आसतना तो सावकार आयलो, पयल्या बायलेच्या घरा गेलो आनी तिका बरीं बरीं वस्त्रां कापडां दिलीं. दुसऱ्या बायलेच्या घरा गेलो, तिका बरीं बरीं सुगंध द्रव्यां दिलीं. आनी तिसऱ्या बायलेच्या घरा गेलो, तिका बरें बंगार दिलें. आनी चवथ्या बायलेच्या घरा वचून तो रावलो. पूण ह्या 3 बायलांक हें पसंद जालें ना थंय रावुल्लो. ह्या बायलांनी राया कडेन वचून कंप्लेंट दिलें. रायान तेमकी गेली, सावकाराक आपयलें, विचारलें आनी सावकार म्हणलो, म्हजी कांय चूक ना, म्हज्या बायलेन कितें मागलें तें हांवें तांकां दिलें. पयलींच्या बायलेन कापडां मागलीं, तिका दिलीं. दुसऱ्या बायलेन सुगंध द्रव्य विचारलें, तें तांकां दिलें. तिसऱ्या बायलेन बंगार मागलें, तेंय तिका दिलें. चवथ्या बायलेन म्हाका तिणें मागलें, हांव तिच्या घरा आसां, कितें हांवें चूक केल्या? तेन्ना रायाक ही जबाब कशी जाली आनी तुवें केल्लें सारकें म्हूण सांगूंक लागलो. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांत सावकाराचो पात्र देव घेता आनी बायलांचो पात्र आमी घेता. आमी मागता आसतना सबार गरजां खातीर मागता, म्हाका तें दी, हें दी, तें दी मागता. पूण देवाचो सांगात आमी मागता गे. केन्ना देवाचो सांगात आमी मागता, देव आमचे संगी आसल्यार आमकां कितेंच गरज ना. देव आसले कडेन संतोश आसा, समाधान आसा आनी तें कितेंच कश्ट मरण पिडा कसलेंच ना. देवाचो सांगात आमकां संतोश हाडटा. त्या देखून स्वामी चिन्मयानंदा तो सांगता, तुमी मागतना अशें मागा, 100 वर्सांचे लांब आवक मागच्या बदलाक कितलीं वर्सां जी येताय त्या वर्सांनी तुका बरी भलायकी समाधान माग. आनी आस्त देख बंगार मागच्या बदलाक कितें तुजे कडेन आसा तातूंत संतोश पावोवंक कृपा माग. खाणां पाकवणां बरीं बरीं जेवणां मागच्या बदलाक कितें तुजे कडेन आसा तातूंत तृप्ती जावच्याक देवातान कृपा माग. आनी तुजे थंय आवगूण आसल्यार कापटपण मोसोर हग्गें चितें आसल्यार तें उमटून काडूंक कालतें काळीज रस देवा म्हणून माग. आनी तशेंच अखेरेक म्हज्या जिविताद्वारे दुसऱ्यांक आदार जावंक कुमोग जावंक ती कृपा माग. असलें मागलें तुवें केलें जाल्यार खंडीत जावन तें मागणें देवाक मेसवता आनी तें फळादीक जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी मागता आसतना थोडी शर्तां आमी पाळया आनी तें मागणें देवाक पसंद जातलें. आज आमी सांत सिमांव आनी सांत जुदाचें फेस्त आचरण करता, दोगी जाण आपोस्तल. सिमांवाच्या विशयांत आमकां चडीत म्हायती मेळना. ताणें खंयसर सुवाता परगट केली, खंयसर तो मार्तीर पावल्लो, हें चड आमकां हाचे विशयान म्हायती मेळना. पूण एका संप्रदाया प्रमाणे तो वकील जावन आसलो आनी मोइजेच्या नियमशास्त्रांत ताणें
जानवाय जोडली म्हणून सांगता. आनी तसोच आनी एक संप्रदाय सांगता जेजून पयलें आजाप केलें काना शारांत आनी थंयसर सिमांव नवरो जावन आसलो म्हणून हो संप्रदाय सांगता. जुदा जाकोबाचो भाव जावन आसा. जेजूचो मौशे भाव. ताणें पॅलेस्तानांत स्वता प्रगट केली. उपरांत पर्सिया आरेमाक गेलो. थंयसर ताका मारतेर मारलो. जुदा देवाच्या कुशे प्रमाणे तो जियेलो. ताणें स्वता प्रगट केली. आनी दोगांय आपोस्तल देवाच्या कुशे प्रमाणे ते जियेले. तांकां आज मान करता आसतना तांची देख आमी घेवया. देवाचें उतर आमी प्रगट करया. मागण्याक प्रामुख्यता दिवया. तर खंडीत जावन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सफळ जातलें. आमेन. बोलोनी भयणीनो, तुमकां समेस्तार नमस्कार. आज तुमचे मुखार हांव आसा पापाची शिकवण. देखून ह्या पापाल विचार कार्मेल किरणाच्या अंकड्याक हांव तुमकां स्वागत करता. आमचो आतांचो पापसय नो प्रॉब्लम, भोव प्रॅक्टिकल आनी ताच्या विसावांत कुटुंबाक तो चड महत्व दिता कशें दिसता. विविध कारणांक लागून आयची कुटुंबां फासाडली. आयच्या कुटुंबांनी फूट आयले, समस्यांक शिरकले. ताणे करून कुटुंबाचो नीज स्पिरीट वृद्धा करच्या, कुटुंबांत आशिल्ले समस्याक गवळीक स्पंदन दिवचें. आमचो बाप सायब साहित्य वावरते आसा. खंयसर अवकाश मेळटा थंयसर कुटुंबाचें जिवीत पवित्र करचें कशें न्ही म्हणून तो आमकां शिकयता. पापा साहेब तशें करून एक कारण आसा. कितें म्हळ्यार पापान म्हणचे पळय पवित्र सभेचें मूळ खण कुटाम जावन आसा. आमी म्हणटा कुटाम एक धाकटुली पवित्र सभा. आतां ही धाकटुली पवित्र सभा हें कुटामच सारकें ना तर आमी सार्वत्रिक इगर्ज मातेचें चिंतूंक जाता न्ही. कुटुंबाचो एक संघ सारको आसल्यार कुटाम सारकें आसा. कुटुंबा सारकें आसा जाल्यार इगर्ज माता सारकी आसा. देखून ह्या कुटुंबाच्या मूळ कणाक सम करचें आसलें मिसांव पापान ताचे हातीन घेतलें. भोव संतोशाची गजाल. आनी आमी पापाचें शिकोवन गंभीरपणी पडले जाल्यार खंडीत जावन पापाचें कितें सोपान आसा तें जारी करूंक आमी आमचो हातमेळे केला. आमी म्हळें पापा साहेब खंयसर अवकाश मेळटा थंयसर ताचो फायदो उठयता कुटुंबा भशेन शिकोवन दिवचें. आनी सांजुच्या फेस्ता दिसा पापा साहेब भक्ती कलांनी उलोवन कशें सांजुचें आदर्श घेवन आमी आमची कुटुंबां व्हडादीक करियेत म्हणून तो उलयलो. आनी सांजुचें आसले 3 गूण ताणें उल्लेख केले. आनी ते जावन आसात विस्डम, एज आनी ग्रेस. जाणवाई, प्राय आनी कुटुंब ह्या भशेन म्हत्वान आमी पळोवया. जुजे जावन आशिल्लो जेजूचो पोसको बापूय आनी पोसको बापूय जावन जेजूक प्रायेन वाडोवचें तें, कुडीन वाडोवचें तें, भलायके बरें ताका करचें तें जायती मिनेत केली. जायती मिनेत ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां हाचे विवरण मेळचें ना जावन खंडीत जावन एक बापूय कशें आपणाच्या पुताक भलायके बरें वाडचें तें ताणें आपणाचो महत्वाचो पात्र खेळ्ळा म्हणटा पापा साहेब. त्या खातीर हेरोद राय ह्या लांबशा बाळशा जिवीशी मारोवंक मुखार सरता आसतना कितेंच कळीत नासल्यार, कांयच नासल्या, कोणूच नासल्या गांवाक इजिप्टाक सांग जुजे धांवता. कित्याक ताका आसलो हुस्को, ताका आसली काळजी आपणाच्या भुरग्याक. देखून कुडीन जाणवायेन वाडचें तें, जेजू वाडचें तें आमचो बापायचो पात्र सांजुचे कस्तलो म्हणटा पावस. दुसऱ्यान सांजुचे तें आसा आनी एक गूण जाणवाय, विस्डम.
जाणवाय म्हळ्यार हांगासर देवातें आसचें बें म्हणून अर्थ घेवचें न्हय. विस्डम देवाच्या बियांक प्रेरणा जाता. देवाचे बें म्हणटाना आमकां जायते फावटी नकारात्मक चिंता पण आसा. देव रागिश्ट, तो आमकां कस दिता, तो आमकां पिडा धाडटा, तसलें चिंता. पापा साहेब म्हणटा देवाचें बें सकारात्मक, देवाचें बें गौरवान. आमकां देवाचें बें आसा जाल्यार मात्र आमी देवाक लागीं जाता. आनी केरळा कितल्या मापान आमी देवाक येता तितल्या मापान देवाची जाणवाय आमी सोडूं. संवसारी जाणवाय न्ही, बुकांत हांव वाचलेली न्ही, हेरा लागीं उलोवन घेवन काण केल्ली जाणवाय न्ही, म्हाका देवाच्या तत्म्यांत हांव कित्याक पवित्र ग्रंथाचें एक केन्ना जावन आसा जाणवाय. ही जाणवाय देवान आमकां दिवची आनी जेजू ती मेळ्ळी. आनी सांज जो कळीत आसलें ताची व्हंकल वा ताची स्त्री मोरी कुरपेन भरले आनी जेजू तिच्या कुसव्यान जल्मलो पवित्रत्म्याच्या सत्तेक. आनी मनीस जाल्लो जेजू ह्या संवसारीक वाडटा आसतना ती जाणवाय ताचे थंय बरोवंक जाय आसता. ती देवाची जाणवाय ताका गरज आसतली आनी त्या जाणवायेन वाडच्याक सांजुजे जेजूक आतां पावलो म्हणटा ताचो पावस. निमाणो उल्लेख वा सांजुते असो शेगून उल्लेख म्हणटा कुरपे विशीं. जुजे कळीत आसलें जेजू पवित्रतेच्या सत्तेन मोरयेन मनीस. आनी ही कृपा ताचे थंय सडत वेच्याक वाडत वेच्याक आनी पवित्रतेच्या प्रेरणाक सदांच चलच्याक ताका मार्गदर्शन गरज आसलें, ताका शिकोवन गरज आसलें. असलें शिकोवन असलें मार्गदर्शन जेजूक जुजे जावन मेळ्ळें. ताचे उपरांत सैतान ताळटाना सैती ताका फूल करूंक आनी देवाचे कुशीकाल जियोवंक सायेचें दैव ही सतत तें मार्गदर्शन ती दिरासाय जुजे जावन जेजूक प्राप्त जाली म्हणटा आमचो पापसाय. वय जुजे एक नितीवंत मनीस जावन आसलो पवित्र पुस्तकांत सांगचे परी आनी हे नितीवंतपण जुजेन जेजूक शिकयलें. आनी हे नितीवंतपण खंयच्या काळांत आसा तें काम करच्यात केवळ उपदेश पाळच्यात मात्र न्ही, पगार आपणाची साल्वासांव देवाक न्ही म्हज्या बऱ्याशे गुणांक लागून म्हाका देवाच्या उदारपणांत हांव येता म्हणून वळखून घेवच्यान आटापण आसा म्हणून आमचो पावसाय सांगता. उपरांत सांग सर्व बापयांचो पात्रोन जाल्ल्यान बापयाक उद्देश करून पावसाय म्हणटा तुमी सांग जुजे भाशेन सदांच भुरग्यां संगीत राव. ही जाणवायेन प्रायेन आनी कुरपेन वाडचे बरी पळय. तांकां पयशे दिता तांणी विसरलेले दिता तांच्यो गरजो तीर्चिता म्हळ्यार पावला. तितलें मात्र तुमच्या भुरग्यांक गरज आसतले तुमचो सांगात, तुमचो मोग, तुमची हाजरी मात्र आसा. सांगाता वेळ करच्या भुरग्यांक तुमचो वेळ दिया. हेशें तुमची भुरगीं जाणवायेन प्रायेन आनी कुरपेन वाडचें पळया म्हणटा पापसाय. पापसायेचे शिकोवन आयकले आमी आमच्या कुटुंबाक पळोवपाक प्रयत्न करया आनी अशें सांग जुजे भाशेन आमच्या भुरग्यांक खरे बापय मार्गदर्शन वडिलां सांगूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या वावरांत तुमकां देवाचें वेसाव हांव मागतां. देव बरें.
शेकी